नमस्कार. द डिबेटच्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. आज आमी असो विशय डिस्कस करतात जंय दोन तरणाटे आसात आनी एक जाणटो आसा. खंय तरी भुरगीं न्हिदल्यात, तरणाटे न्हिदल्यात असो बोवाळ चालू आसतनाच अकस्मात भुरगीं एक दीस रस्त्यार देंवले, बसी अडोवपाक लागले, ट्रॅफिक जाम करपाक लागले आनी 50% बस कन्सेशनाचो मुद्दो परत खंय तरी फुडें आयलो. कित्याक जालें अशें, कितें घडटा आनी हाजेर बसवाल्यांचो कितें व्ह्यू आहा? कारण ऑलरेडी बसवाल्यांनी खंय तरी ह्या सगळ्या गजालींक जें कितें चल्लां ताका आपलो विरोध प्रकट केला. 3 मानेस्त आसा आमचे बरोबर. पयली आसात जाणी आंदोलन हे फुडें व्हेलां ते गोंय विद्यापीठाचे स्टुडंट्स कावन्सिलाचे अध्यक्ष गौरांग पाळणेकर. स्वागत तुजें. दुसरे आसात आमचे बरोबर NSUIचे नॅशनल डेलिगेट डेव्हिड आगियार, जाणी NSUIन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्लें की गौरांगाचें जें एजिटेशन आहा तें कंप्लिटली पॉलिटिकल म्हणून. आनी तिसरी आसात बसोनस असोसिएशनाचे जनरल सेक्रेटरी सुदीप तामणकार, जांकां तुमी खूबदां टीव्हीर पळयत आसतात. गौरांग, तुजे कडच्यान सुरवात करता. अकस्मात रस्त्यार देवपा सारके कसले त्रास जाले तुमकां? इतले दीस त्रास जायनाशिल्ले? त्रास अकस्मात जालो ना, त्रास हो चालूच आशिल्लो. पूण आज पर्यंत म्हाका पर्सनली पयलीं उलयता, पर्सनली एक फोरम मेळ्ळो ना. हांव फाटली म्हणजे 5वें वर्स लॉ कॉलेजीन, हांव फाटली 4 वर्सां ह्या बसींनी ट्रॅव्हल करता. आनी म्हजे जे बॅचमेट्स आशिल्ले बरोबर ते वेगळ्या वेगळ्या कडेन गोंयांनी वताले. ते तांच्याय कडल्यान जाणून येताले की असो असो मुद्दो येतात, हे मुद्दे फुडें येतात. पूण ताका विरोध खंय केन्नाच जालो ना. पर्सनल लेवलाचेर म्हजे आनी खुबशे बॅचमेट म्हजे आनी म्हज्या कॉलेजीचे भुरगे पर्सनली खुबशे फावटी बोवाळ करताले बसीन ट्रॅव्हल करतना. पूण ताका एक फॉर्मलायज मॅनरान फुडें व्हरपाचें केन्नाच जालें ना. आंदोलनाचें स्वरूप येनाशिल्लें. आंदोलनाचें स्वरूप येनाशिल्लें. आनी सेकेंडली आयले सुद्दां जाल्यार ताका खूब सेटअप लागतालो. जेन्ना हांव प्रेसिडेंट जालो हो मुद्दो म्हज्या मनान आशिल्लोच. आनी जेन्ना म्हणजे फुडें फुडें वता तशें जेन्ना कल्चरल एक्टिविटीज जाल्यो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जाल्यो, भुरग्यां कडेन खूब कन्वर्सेशन जावपाक लागली, कळपाक लागलें की हो इशू गोंयभर आसा. ताच्या मागीर डिसायड केलें की आतां म्हजी टर्म सोंपपाक आयल्या, कितें तरी करपाक जाय हाजें. पर्सनली अफेक्ट जाल्लो आनी खुबश्या भुरग्यांनी म्हणलें हाजें तरी कितें तरी करपाक. त्या खातीर हाजी प्लॅनिंग फाटले ऑलमोस्ट 1.5 ते 2 म्हयने चलताली. मिडियाक कांय सांगपाक मेळना, खुबश्या भुरग्यांक सांगचें पडलें ना, थोड्याच कॉर्डिनेटरांक सांगिल्लें आमी. कारण ह्या एजिटेशनाचें सडन जावप हें नेसेसरी आशिल्लें. हाका समज जी गरज आशिल्ली तितली कवरेज, एटेन्शन मिडियाचेंच न्ही पूण पब्लीक एटेन्शनूय मेळपाक आशिल्लें जाल्यार हें सडन जावपाची सडन एजिटेशन वॉज अ नेसेसिटी. त्या खातीर हें एजिटेशन सडन आशिल्लें. त्रास म्हणटा ते त्रास पयलीं पासून जाताले आनी खुबशीं वर्सां चालू आसा. म्हज्या प्रमाणे तरी फाटलीं 7-8 वर्सां हांव जाणा की त्रास चालू आसा. कितें करता बसवाले कितें करता म्हणजे पळय, फोंड्या असल्या जाग्यार मडगांवच्या बसीन भुरग्यांक चडपाक दिनात. पीक टायमाचेर बस कॉलेज सुट्टा तेन्ना चडपाक दिना. म्हणजे अशें कोटा सिस्टम चलता की पयलीं बस भरतली एडल्ट पॅसेंजरांनी, फूल टिकेट पॅसेंजरांनी. ताच्या मागीर 10 भुरगे सोडटलो नाल्यार उबे रावन व्हरतलो भुरगे. देर हॅव बीन इन्स्टन्सीस जेन्ना भुरग्यांनी आमकां सांगल्यार फोंड्या गेल्ले तेन्ना स्वता आमकां खबर नाशिल्लो तो इशू की भुरगो समज बसलो जाल्यार ताका कंडक्टर इतल्या मेरेन सांगता तूं बसून वतलो मडगांव जाल्यार फूल टिकेट पे कर, नाल्यार तूं हाफ टिकेट पे कर जाल्यार उबो रावन वच. हाफ टिकेट पे करतलो जाल्यार उबो रावन वच, नाल्यार बसून वतलो जाल्यार फूल टिकेट पे कर. बिसायड्स दॅट इन्स्टन्सीस पणजे हो प्रॉब्लम चड नाशिल्लो. पणजे प्रॉब्लम जाता ओवर क्रावडिंगाचो आनी खूब टायम घेतात बसी. पणजे हालीं म्हणजे फाटले म्हाका दिसता 1.5 वर्स प्रॉब्लम असो सुरू जाला की तांकां खबर आसता की मिरामार वचपी भुरगे खूब आसतात कॉलेजींतले, आमच्या कॉलेजींतले, दुसऱ्या कॉलेजींतले. सो ते कितें करतात, मिरामारची बस चडटा न्ही भुरगो, तो म्हणटा ना मिरामार वचची ना बस, चडपाक दिना. आनी हाजो एक कारण हें जावन आसा की भुरगे विरोध कित्याक करनात ते. भुरग्यांक कॉलेजीक वचपाचें आसता. हो विरोध करून तांकां खंय म्हूण विरोध करता ते कंडक्टरा कडेन आर्ग्यू करत, चडान चड मातसो थंय बोवाळ घालत, बसीन चडटा. पूण अल्टिमेटली तांकां कॉलेजीक वचपाक सांजची कॉलेज सुटली की ते घरा पावपाक सोदतात. सो प्रॉब्लम हो जाल्लो की हाका एक फॉर्म्युलेटेड मॅनर मेळनाशिल्लो. सेकेंडली भुरग्यांक आपलो एक व्यू एक्सप्रेस करपाक भंय दिसतालो की हांगा कोण आपल्याक रॉंग धरत काय, थंय रॉंग धरत काय. आनी तिसरें म्हणजे घरा वचून असल्यो गोश्टी कोण सांगना. म्हाका दिसता म्हज्या आवय बापायक हांव ह्या एजिटेशनान स्टार्ट करतकच कळ्ळें की म्हाका हें सदां भोगता म्हणून, नाल्यार हांवें घरा वचून केन्नाच सांगलें. डेव्हिड, तुमकां कित्याक दिसता की पॉलिटिकल म्हणून? बिकॉज वॉट एवर प्रॉब्लेम्स इज सेइंग यू सीम जेन्युइन and students are facing it. Why you feel that it is political? No, see, why are you looking at it from political eyes? See, we have to agree to one thing, that this problem is not new. This problem has been going on. Whatever Gaurang has said is totally right, and we are with the students, but not the way they carried out the agitation. I'll explain why. Now see, NSUI has been taking up the issue right from the term of our previous president, Mr. Sunil Kotankar. He has seen the issue. He has dealt with the issue peacefully, without media attention.
if Mr. Sudeep Tamankar will agree with me that about 5 months back there were some students who were agitated. They had the same problem and they were going to Xavier's College. And what happened was we spoke to them. We told them, see, this is the means, this is the director of transport, this is the general secretary of the bus association. You can talk to him. The director of transport, he gave us a good answer. He told us straight. He's like, you take down the number of the bus, give it to me, I will take action. And in fact, there were 2 buses that action was taken against. And after this happened, we didn't face the issue. Now coming to the present issue, which was led, the agitation led by Mr. Gaurang, the same students came to us. And we were in the process of formulating something known as a memorandum, which is a first step of agitation, a first process. Now, suppose you want to go from Margaon to Mapsa, you have to go via Panji. You cannot take any other route. Okay, so we following a proper. Now, when we went to the director of transport, he told us don't enter. So we said why? He's like, you all are the same students who were in the agitation. We said no, sir. We are come from NSUI. He's like, we come sit down. He's like, what is the problem? We explained to him. He's like, see, this is the way we need to know. He's like, you cannot stop buses. Now, see, suppose there are 100 people in the buses, maybe 20 people are students. So why are you calling them political? See, you are questioning their way of agitation. Yeah. But then why are you calling them political? See, why you call The them ways political? and means maybe different. see, I'll tell Let you. him complete then. I'll tell you. I'll throw it open for both of you. I still remember the point when Mr. Gaurang won his elections. The first thing he said is, this victory shows that the youth is with Mr. Manohar Parrikar, the Honorable CM. So if Mr. Gaurang and the youth are with Honorable CM, I think they can sit with the Honorable CM. The government is theirs, Transport Minister is theirs. They can sit and solve the issue. Why are they agitating on the road and causing inconvenience to the public? This is my only query. सुदीप, दोन्ही बाजू ऐकल्यात पण मेन गजाल असते दादागिरी तुमची. तुम्ही सतायतात भुरग्यांक. तागेलो मुद्दो की ताणी एजिटेशन अशी करपायना तशी करपायना पण तोही मान्य करता की तुम्ही सतायता म्हणून. तुमची दादागिरी चढ जाता न्ही. ना हितून दादागिरी करपाचो प्रश्नच येना. आयज काल कित्याक जेन्ना मनोहर पर्रीकराचें सरकार पळय मार्चानसून येयला सगळ्यान पयलीं पेट्रोलाचेर जेन्ना वेट काडलो तितून पयलोच जो धक्को बसला पळय खाजगी बस मालकांक जवळ जवळ एक 25% फ्लो पळय पॅसेंजराचो आतां कमी जाल्लो आसा आयज गोंय राज्यान. आनी मागीर आतां तेच्या उपरांत पेट्रोलाचे रेट कमी केले पळय तेन्ना लोक आयज कित्याक इवन स्टुडंट सुद्दां सगळ्यांनी मोटरसायकली ते वापर करपाक चालू केलो. आनी तितूनसून खाजगी बसवाल्यांक व्हडलो फटको बसलो अरावंड 25% जो पळय कितें इनकम आसलो पळय तेचेर खंय तरी मार बसलेलो. दुसरी गोश्ट म्हणजे पास सिस्टम जेन्ना कदंबाक दिल्या आयज सरकारान तेचेरूय खंय तरी आयज पॅसेंजर पळय जे आसा ते पास सिस्टमीचेर कन्सेशन मेळटा म्हणटा ताका लागून मोठ्या प्रमाणान कदंबाचो वापर करपाक लागले. म्हणून ह्या परिस्थितीन खाजगी बस मालकांनी कोणा कडेन दादागिरी करप आनी स्टुडंट्सांक न घेवप हे पळय जे कितें पळय आरोप आहा ते सगळ्यान पयलीं म्हाका मान्यच ना. कित्याक आयज एक टायम असो येयल्लो आसा मान्य करता की तुमगे 25% पॅसेंजर कमी जाल्या म्हणून तुमकां हें करचें पडटा म्हणून. खंयचे ना ना मान्य करिना. हांव तुका पयलीं मुद्दो कितें सांगता की पॅसेंजराचो फ्लो पळय आसा तोच कमी जाल्लो आसा. हांव मान्य करिना कितें म्हणून हांव तुका कितें सांगता तेका लागून म्हणून ते पळय जे आरोप करता तेचेर हांव तुका स्पश्टीकरण दिता की पॅसेंजरूच पयलीं कमी आसलेल्या कारणान जर अशें ओवर क्रावडींग जाता किंवा कोणाक चडपाक बसीन दिना जाल्यार ह्यो गोश्टीच मान्य करपा सारक्यो ना पयलीं सद्या पयलीं. आनी पॅसेंजर म्हणटाले आतां एक सकाळच्यो आनी सांजच्यो एक मातशें जर कितें पॅसेंजर जाले जाल्यार मदल्या टायमार तर अशी परिस्थिती आहा की बसी सिटां सुद्दां भरोन वचपाची परिस्थिती ना सद्याच्या हितून. तें जर तुगेलें मान्य केलें जाल्यार ह्या भुरग्यांक अशें कितें जालें की ते रस्त्यार देंवल्यान तांणी ब्लॉक केल्यो बसी कित्या खातीर. तेच तुका सांगता 24 तारखेक डिसेंबराचे म्हाज्या म्हायती प्रमाणे तेणी कंप्लेंट दिल्या स्टुडंट कावन्सिला तर्फे RTO. ती कंप्लेंट सगळ्या रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटीच्या ऑफिसा पर्यंत पावता म्हणसर जानेवारीचे 15 तारखेच्यान वाहतूक खात्याची ड्रायव्ह चालू जाली. जवळ जवळ 300-400 बसी धरल्यो. तूं त्या टायमा वयले सगळे रिकॉर्ड काडून चॅक कर मिडियाचे खंय ताणें स्टेटमेंट काडला काडूंक ना. हांव सदांच तुका एक सांगता ज्या दिसाच्यान पळय एसोसिएशन स्थापन केलां थंय म्हाजें क्लियर इंटेंशन आहा की खंय तरी ह्या खाजगी बसींनी आनी प्रवाशांक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट पळय जो म्हणटा हितून खंय तरी शिस्त येवंक जाय. म्हणून खूब फावटी सुद्दां हांवें कित्याक आमचे मेंबर सुद्दां आसलेले बसवाल्यांक दुखोवपाचे म्हाजे कडसून प्रकार जाले. म्हाका सांग भुरग्यांक अशें कितें जालें की भुरगे रस्त्यार देंवले. तेच सांगता न्हू तुका भुरग्यांक जर भुरग्यांक म्हणटा राग आसा ना ना आयकून घे भुरग्यांक रस्त्यार देंवपाक तेच तुका सांगता न्हू वाहतूक खात्यान ड्रायव्ह चालू करूंक नासली
वाहतूक खात्यान ड्रायव्ह चालू केली, सगळे जवळ 300-400 बसींक मेमो दिले, बरोबर. मागीर रस्त्यार देवपाची गरजूच नासली. हे सगळे पॉलिटिकली कित्याक मोटिवेटेड. देवले? तेच सांगता न्हू तुका, हे सगळे पॉलिटिकली Politically मोटिवेटेड. काय कितें? जर तर तुका भुरग्याक तर खंयच्या तरी आसा, आतां तेणी सांगलेल्या प्रमाणे जेन्ना म्हापशा पणजे जेवियर कॉलेजीच्या भुरग्यांक त्रास जातालो, जवळ 25 भुरग्यांक बसीन घेयनासले, त्या टायमार भुरगे म्हाजे कडेन येयले. हांवें इमिजिएटली वाहतूक खात्याच्या कॉर्पोरेशनान आनी त्या भुरग्यांनी पळय जी कंप्लेंट बी दिल्ली पळय, त्या टायमार सगळे फूल तांकां सपोर्ट केला. पूण अश्यो जर गोश्टी जर कितें जाता, कितें कोणा अगेन्स्ट पॉलिटिकल बसवाल्याक पॉलिटिक्स लागता, तुका लागता ना 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 पॉलिटिक्स बसवाल्यांक पॉलिटिक्स लागता म्हणजे कितें आसा हितून सरकार आयज खंय तरी कितें तो कितलो जालो जाल्यार पयलीं सरकार मनोहर पर्रीकरा वांगडा आसलो, तेणी एडमीट केला. त्या दिसा जेन्ना पणजे बशी आडयल्यो तेन्ना प्रमोद सावंत स्वता उपस्थितीत रावलो. हेचे वरसून कळ्ळें की तेंचे खंय तरी पॉलिटिकल संबंध आसा. म्हणून तेका लागून कितें बसवाल्या अगेन्स्ट कितें आहा, खंयचो रस्त्यार देवपाक कितें आहा तांगेले मनाक? तेच न्हू, कोणी तरी मनोहर पर्रीकरान बी शिकोवन धाडलेले आसतले की वचून बशी हाडया. आतां प्रामाणीक प्रयत्न जर जालो, तुका तेच सांगता, प्रामाणीक प्रयत्न जर जाता बशी हाडोवपाचो, न्हू मेमोरंडम दिल्लो न्हू, हांव सांगता कितें तुका 24 तारखेक दिल्लो आनी ड्रायव्ह वाहतूक खात्याची चालू आसली. पूण तेच विचारूंक शकताले डायरेक्टर, बाबा तुवें कितें एक्शन घेतलें हेचेर काय ना, हे ते विचारूंक शकताले. जर एक्शन जर जाल्या जाल्यार ते ओगी रावंक शकताले. पॉलिटिकल म्हणटा होय पॉलिटिकल. पयलीं डेविडाच्या रिप्लाय करता. पयलीं म्हणजे ह्या एजिटेशनान हांवें जे स्टेटमेंट केला, हांव तो त्या फाटल्यान स्टेटमेंट हांव तो फाटल्यान रिट्रॅक्ट करना स्टेटमेंट कांयच. इलेक्शन जाल्ली त्या दिसा हांवें तो स्टेटमेंट केल्लो. मुद्दो आसा ह्या एजिटेशनाचो. ह्या एजिटेशन खंयच्याच तरेन पॉलिटिकल ना. गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलाचे लेटर हेडीर आमी मेमोरंडम दिला. हांव प्रेसिडेंटाच्या कॅपेसिटीन रस्त्यार देवला आनी हांवूच न्ही, म्हज्या कावन्सिलाचे 7-8 मेंबर रस्त्यार देवला बरोबर म्हज्या, आनी जनरल स्टुडंट्स. सेकंडली मनोहर पर्रीकर जेन्ना तुमी म्हणटात, म्हाका पर्सनली हांव मानता आसत की मनोहर पर्रीकर हो म्हजो स्टेटमेंट आशिल्लो प्रेसिडेंट म्हणून, पूण ह्या एजिटेशनाच्या वेळार कसलेच पॉलिटिक्स नाशिल्ले. वन थिंग आमी जे करपाक शकले ना, एक गोश्ट ती आशिल्ली सोशल आनी पॉलिटिकल यूथ ग्रुप्स जे आसा तांकां आमी ओपनली इन्वायट करपाक शकले ना. वी वुडंट मायंड इवन द NSUI जॉयनिंग अस फॉर दॅट मॅटर, ऑर सोशल ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स खूब आसात गोंयांत. शिगम्याचे आनी ह्या ग्रुपांक खुबशे यूथ ग्रुप्स आसात, तांकांय ह्या एजिटेशन पार्टिसिपेट करपाक मेळटालें. कमिंग टू पॉलिटिक्स, प्रमोद सावंत हांव नको कित्याक आयिल्लो तो, मे बी इवन स्ट्रक इन द ट्रॅफिक, बट ही वॉज नॉट कॉल्ड फॉर द एजिटेशन. तुमकां मिडिया फुटेज काडपाची आसा पळयात की प्रमोद सावंत केम मच लेटर वेन द इशू वॉज सॉर्टेड आउट, अँड इवन आफ्टर दॅट आमी रस्तो हाडयलो आनी आमी अरेस्ट जाल्ले. कित्याक द इशू ते त्रासूच करना म्हण तुमकां. कमिंग टू दॅट, आय कम टू दॅट. पयलीं पॉलिटिकल उलयता. इशू आमकां त्रासूच करना. मेमोरंडम दिल्लो ताका रिप्लाय आमकांय मेळ्ळा, आमकां ट्रान्सपोर्ट असिस्टंट डायरेक्टराचे नंबरूय दिल्या, सगळें आला. पूण आमी कितें मागता, कंप्लेंट्स इज वन वे, वॉट डेविड सेड इज रायट. कंप्लेंट, यू कॅन कंप्लेन अँड यू कॅन टेक एक्शन. पूण हो इशू इतलो व्हडलो आसा की स्टुडंटांक दिसभर कंप्लेनीच बरोवत बसच्यो पडटल्यो. आय लिटरली टेलिंग यू, फोण्या समज फोंडेच्यान पणजे आनी फोंडेच्यान मडगांव भुरगो येवपी आसा, ताका प्रत्येक दिसा प्रॉब्लेम फेस जाता. तुम्ही आजच्या डेटीन वचून फोण्या पळयात, आमी एजिटेशन करतकच न्यूजपेपरान रिपोर्ट आयल्या ना एजिटेशन करतकच सुद्धा न्यूजपेपरान रिपोर्ट आयल्या. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट डिड नॉट कीप इट्स वर्ड, दॅट्स अ डिफरंट इशू. बट इवन आफ्टर एजिटेशन हॅपन, स्टुडंट्स आर स्टील नॉट बिंग अलाउड. नवीन टायम्साचो तुम्ही काढून पळयात, त्याचे उत्तर दिता. फोण्या भागान जर कितें अश्यो गोश्टी घडटा, आयज सुदीन ढवळीकरांक फोंडेच्या ऑपरेटरांक घेवन नवें एसोसिएशन स्थापन केला. हेणी कितें करपाचें, सुदीन ढवळीकराक टार्गेट करपाचो. आनी सगळ्यात पयलीं जर तांकां तो स्टुडंट्सांचो जर इशू आसा जाल्यार आयज सगळे यूथ एक जावन हेंच्यांनी पर्रीकराक एज ए चीफ मिनिस्टर परिवर्तनाचें सरकार हाडलें. करपाचो ना, आमकां अफेक्ट कोणाक जाता, ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर. आमी ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर मेमोरंडम दिता, मिस्टर तामणकरूय अग्री करता की ताणें तो मेमोरंडम वाचला. त्या मेमोरंडम जातकच प्रोग्रेसीव एक्शन कांयच जावना. तालाव मारल्या ना म्हणना, आमकां आमचे कडेन रिकॉर्ड आसा की तालाव मारल्या, पूण अजून प्रॉब्लेम कित्याक चालू आसा. आणि प्रॉब्लेम असो न्ही की एका दोन बसींचेर चलता. तुम्ही आजची बस, सांजची बस पळयात, सांजची बस पळयात, ओव्हरक्राउडिंग कितली आसा. 11च्या स्टँडिंगान तुम्ही 20 11च्या स्टँडिंगान तुम्ही 20 व्हरता, समजू येता. 11च्या स्टँडिंगान आमी फोण्या बस आडावन भुरग्यांनी मेजल्या, 35 लोक व्हरतात म्हणजे कितें. तुम्ही बसींतल्यान दार उगडून पडटकच पडपर्यंत रावतले.